एका खिणाचो कळाव। ही गजाल तमिळनाडू राज्यांतली कुरुबरापल्ली गांवचे माध्यमीक शाळेंतल्या एका भुरग्याची। गोविंदन ताचें नांव। गोविंदन हो 7वेच्या वर्गाचो मुखेली आशिल्लो। तो वर्ग बरे तरेन सांबाळटालो। आपल्या वांगड्यांक अभ्यासांत मदत करतालो। ताच्या वर्गांतलो रवी हो ताचो घट्ट इश्ट। रवी शाळेंत येनाशिल्लो त्या दिसा गोविंदनाक टिफिन खावपाक लेगीत मन येनाशिल्लें। इतली तांची दाट इश्टागत आशिल्ली। शाळा सुट्टकच दोगूय जाण गजाली मारीत मारीत रस्त्यांतल्यान चलत घरा वताले। 3 सप्टेंबर 1979 दिसा रवी शाळेंत येवंक नाशिल्लो। शाळा सुट्टकच गोविंदन एकटोच पुस्तकांचें बॅग घेवन भायर सरलो। ताणें भोंवतणी नदर मारली। रवी नाशिल्ल्यान एकटोच घरा वचपाक ताका वाज आयिल्लो। आयज ताणें टिफिन खावंक नाशिल्ल्यान ताका भूकूय लागिल्ली म्हूण तो लागींचे वाटेन चलूंक लागलो। शाळे मुखावेल्या रस्त्याच्या मोडणारूच एक ट्रक उबो आशिल्लो। ट्रका फाटसून एक मनीस अकस्मात रस्त्यार आयलो। ताच्या पांयांत जोतें लेगीत नाशिल्लें। तो एक विटिल्ली लुंगी न्हेशिल्लो। एका हातांत थाळी आशिल्ली। तो कुड्डो आशिल्ल्यान बडी तेंकयत तेंकयत ल्हवू ल्हवू चलतालो। ताका पळोवन गोविंदनान मनांत म्हणलें, हो भिकारी कुड्डोसो दिसता। गोविंदनाक त्या भिकाऱ्याची काकळूत दिसली। आयज आपणें टिफिन खावंक ना म्हणपाची ताका याद जाली। टिफिनांतल्यो बिस्कुत्यो त्या भिकाऱ्याक दिवपा खातीर ताणें बॅगांत हात घालो। इतल्यान ताका पयसुल्ल्यान एक ट्रक व्हडा वेगान येता तो दिसलो। कितलो वेगान ट्रक चलयता हो ड्रायव्हर। ताका तो मोडणाचेर उबो केल्लो ट्रकूय दिसचो ना आनी ट्रका फाटसून येता तो कुड्डो भिकारी दिसचो ना। ह्या भिकाऱ्याक उडयतासो दिसता हो। असो विचार मनांत येना फुडें ताणें आड्डून म्हणलें, ए ए फाटीं सर, हो तो पळय एक ट्रक सरळ तुजे वटेनूच येता। भिकारी बाबडो काचाबूल जालो। तो ट्रक वेगान येत आशिल्लो। हे वटेन ट्रक ते वटेन भिकारी। गोविंदनाक कितें करचें तें सुचना जालें। भिकाऱ्याक वाटोवपा खातीर कितेंय तरी करूंक जाय आनी तें आतांच, ह्याच खिणाक, नाजाल्यार खूब कळाव जातलो। फाटीं फुडें विचार करिनासतना गोविंदनान भिकाऱ्या वाटेन धांव मारली। रस्त्याच्या दिकेन धांव घेता घेता ट्रकाचे दिकेन हात करीत राव राव, वेग उणो कर अशें तो आड्डूंक लागलो। ट्रकाच्या ड्रायव्हराक दिसलें हो भुरगो लिफ्ट मागपाक आपणाक राव म्हणटा। ताणें ट्रक थांबयलोच ना। रस्तो हुपूंक सोदता त्या गोविंदना कडेन पळोवन ताणें आपले भाशेंत एक गाळ घाली आनी हॉर्न वाजयत ब्रेकाचेर पांय दवरलो। भिकारी आनी गोविंदन दोगूय रस्त्याचे कडेक शेंवटले। भिकाऱ्याच्या हातांतली बडी आनी थाळी उसळून पयस पडली। तो ट्रक मातसो फुडें वचून थांबलो। कितें घडलां तें भिकाऱ्याक कांय कळ्ळें ना। पूण इतल्या लागींच्यान ट्रकाचो आवाज आयकून कितें जालां जावंये हाचो अदमास ताका आयलो। तो धडपडून उठपाचो यत्न करूंक लागलो। गोविंदनान ताका आधार दिलो आनी ताच्या हाताक धरून ताका एका फातरार बसयलो। गोविंदनाचीं दोनूय धोंपरां फुटिल्लीं। कोंपर झरकटिल्लें। ताचें तोंड आदळिल्ल्यान ओंठांतल्यान रगत येतालें। तो बरोच निणावलो पूण ताची पर्वा करिनासतना ताणें भिकाऱ्याची बडी आनी थाळी सोदून ताच्या हातांत दिली। इतलें म्हणसर
त्या ट्रकाचो ड्रायव्हर रागान दांत ओंठ खायत गोविंदनासरी आयलो. ताणें आपले भाशेंत कितें तरी विचारलें. तें गोविंदनाक कळ्ळेंच ना. ताका दिसलें खरें म्हणल्यार आपणे हाचे कडल्यान जातलो आशिल्लो तो अपघात चुकयला, हाका त्रासांतल्यान सोडयला. तरी हाका इतलो राग कित्याक येवचो? गोविंदनान हातवारे करून मोडके तोडके इंग्लिशींत म्हणलें, "दॅट ओल्ड मॅन ब्लायंड, एक्सिडेंट." पूण ड्रायव्हराक तो कितें सांगता तें कळ्ळेंच ना. ताणें रागान ताच्या खोमसाक धरून ताका हालयलो आनी थापट मारपाक हात वयर उखल्लो. तेन्नाच "धरात ताका, धरात ताका" अशें आड्डत शाळेंतले भुरगे म्होंवामुसावरी धांवत आयले. अजापीत जाल्ल्या ड्रायव्हरान वळून पळयलें. सगळीं भुरगीं जमिल्लीं आनी "गोविंदनाक सोड, गोविंदनाक सोड" अशें म्हणटालीं. तरी तो गोविंदनाक कसोच सोडिना हें पळोवन सगळीं भुरगीं ड्रायव्हराच्या आंगार गेलीं. तीं ताका मारपाचींच. इतल्यान शाळेचे मुख्याध्यापक थंय पावले. तांणी म्हणलें, "भुरग्यांनो, हें कितें चलयलां? चलात, फाटीं सरात." भुरगीं फाटीं सरलीं आनी रागान फुतफुतूंक लागलीं. "फाटीं सरात खंय, ताका पुलिसेंत दिवंक जाय." मुख्याध्यापकानी मायेन गोविंदनाचे फाटीर हात भोंवडायलो आनी म्हणलें, "गोविंदन, कितें जालां तें सगळें हांवें पळयलां. एका खिणाचो लेगीत कळाव जाल्लो जाल्यार हो जाणटो मनीस वाचचो नाशिल्लो." अशें म्हणून तांणी ड्रायव्हरा कडेन पळयलें. "गोविंदनान रस्त्यार उडकी कित्याक मारली हें हांव तुका सांगतां." खरें कितें घडिल्लें तें मुख्याध्यापकानी ड्रायव्हराक हिंदींतल्यान सांगलें. तें आयकून ड्रायव्हर जाग्यार आयलो. ताका आपली चूक होलमली. तो गोविंदना म्हऱ्यांत आयलो आनी ताणें ताका शाबासकी दिली. ह्याच गोविंदनाक त्या वर्साचो भुरग्यांच्या साहसा खातीर आशिल्लो राष्ट्रीय बाल शौर्य पुरस्कार फावो जालो.